हाजे पयलीं एक हांव निवेदन करपाक सोदतां. म्हणजे आमी काणकोण भागामध्ये श्रमधाम योजना आमी सक्सेसफूल राबयली आणि त्याच कन्सेप्टान काल हांव आनी गणेश गांवकर एक साधारण 8-15 दिसांचे पयलीं एक सावड्डे माझे तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिचें घर पूर्णपणे कॉलेप्स जालें. म्हणजे काल आमी पळोवपाक गेल्ले आनी तातूंत हांव इन्स्पायर्ड जालें की जशें आमी काणकोण करपाक शकताले बाकी सगळे कांय भागांनी अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे म्हजे सगळे आमदार आसा मंत्री आसा तांकां एक निवेदन म्हणजे ही योजना आमी लोकांच्या सहभागांतल्यान म्हणजे लोकांच्या पार्टिसिपेशनांतल्यान आमी फुडें व्हेल्ली आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. जर तुमी स्वताक म्हणजे म्हाका दिसता की हांगसाकून ह्या वर्साची आमी जी सुरवात जी आसा न्ही ती तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिच्या घराच्यान सुरवात करता. जर तुम्हाला कोणाक जर पार्टिसिपेट जावपाक जाय म्हणजे आमची कन्सेप्ट कितें आसा 1 रुपयानी 1 दीस 1 रुपया आनी 1 दीस आमकां तुमी दिवपाचो. म्हणजे कोणी समज खंयचे मेंबर जर पार्टिसिपेट जावपाक शकता किंवा फिजिकली किंवा कंट्रिब्यूट करून जाय तुमकांय अपील करता आनी तशेंच गोंयभरांतले आमचे सदन जे लोक आसा आर्थीक दृश्ट्या तांकांय हांव अपील करता की तांणी जर मदत केली जर जायत ती सगळ्या लोकांनी जाल्यार लोकसहभागांतल्यान अशें कितलेशींच आमचे जे मूळ गोंयकार आसा जे सरकारी योजनाचो अडचण जाता कागदपत्र बाकीचे सगळं अडचणी जाता त्यामुळे तो मनीस ताका सरकारी योजनाचो बेनिफीट घेवपाक शकना. त्यामुळे हांव सगळ्यांक तुमकांय अपील करता आनी सबंद गोंयभरांत जे आमचे सदन लोक आसा तांकांय अपील करता आनी हें पुस्तक आमी तें बरयलां. हें सगळें म्हणजे तातूंत कशें कन्सेप्ट म्हणजे ज्यो 20 फॅमिली आमी ज्यो बांदली तांचे कितें अवस्था आशिल्ली आनी कशा तरेन घर जालें हें आमी डिस्ट्रिब्यूट करता.